Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. हवामान बदलाचो संवसारीक पावण्यार हुस्को. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची सगळ्यांनी हवामान बदलाविशीं हुस्को करपाची गरज आसा म्हूण गोंयकारांक शिटकावणी. येता त्या 5-6 म्हयन्यांत तरेतरेची झाडां लायात म्हूण संवसारीक पर्यावरण दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयच्या समेस्त लोकांक हांव सगळ्यांक आवाहन करता की फुडले येता ते 5-6 म्हयने सातत्यान वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी झाडां तेंच्यांनी रावची आनी एनवायरॉन्मेंटाची आमी जे म्हणटा कदर करपाक जाय, एनवायरॉन्मेंटाची काळजी ही सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. निश्चित रित्या समेस्त गोंयकारांनी क्लायमेट चेंज डे बाय डे आमी सगळे जाण पळयता. क्लायमेट चेंजाचोच परिणाम डिले इन रेनफॉल, पावसाळ्यात डिले जायत आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी क्लायमेट चेंजाची चिंता करपाची गरज आसा आनी एनवायरॉन्मेंटाची काळजी घेता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली एनवायरॉन्मेंटा खातीर सातत्यान सगळ्यांनी करच्यो. गोंय सरकारच्या वतीन आयच्यान एनवायरॉन्मेंट डेच्या निमित्तान ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आमी मंत्रालय आनी सचिवालयांतल्यान सुरवात केल्लो आसा. मेर्शे वाठारांत खारफुटीचे सुवातांचेर बांदकामाची डेब्री वडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. चीफ कन्झर्वेटर म्हणटा पंचायत WRDक कांय अटी घालूंक सांगतलो. चोडणा खारफुटीची रोपां लावपाची कार्यावळ जाली. खासदार मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार प्रेमेन शेट आशिल्ले. पंचायत वालों को बोलना पड़ेगा, पंचायत के अंडर में आता है या PWD को बोलना पड़ेगा. जैसे काफ़ी बिल्डर्स का है कि वहाँ पे ये मलबा भी डालते हैं अलॉन्ग द रोड साइड. तो वी हैव टेकन अप द इशू विद द PWD कि अपने जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें वो क्लियरली लिखें एरिया पे मेरा राइट नहीं है, मेरा पेड़ पे राइट है एज़ पर GPTA. पर जिसका एरिया है मेरा एरिया नहीं है वो, तो लीगली मैं कुछ उस पर नहीं कर सकता हूँ. तो जिसका एरिया है उसको मैं बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. हाँ, अगर हमको कोई पकड़ में आएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, यस वी विल बुक द केस अगेंस्ट दोज पीपल. लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि किस वजह से वहाँ पे मैनग्रोव्स थे वो मेनली वो वाटर का इशू है कि वाटर वो जो आपके बंद वगैरह हैं वो टूट गए हैं. वो पानी आना जाना उसका स्टैग्नेशन ऑफ वाटर के कारण उसका मेन तो यही रीज़न हमको निकला उसमें. गोंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तमरित्या हे सगळें करपाचें काम करता. आज आमी प्लांटेशन केलें, मॅनग्रोवचें प्लांटेशन हांगा केलें, कारण जितलें प्लांटेशन वाडटलें तितलें हे सगळें हेजेर आमी मात करूं शकतले. आनी हे प्लास्टीक बॅन आसतलें ताचेर जे काही उपाय म्हणजे गरमी वाडोवंक जायना, एनवायरमेंट बरें उरोवंक जाय, हें आमच्या सगळ्याच्या फायद्याचें आसा. मॅनग्रोव्स प्लांटेशन आनी हेजो पुढाकार आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसा. ह्या मॅनग्रोव्स प्लांटेशनान कितें जाता, हेजे फायदे कितें हे आमकां आयज कळपाक लागून हे जे कार्यक्रम सबंद देशभर आयज राबयल्ले आसा. तितूनसून आमकां एनवायरमेंट कशें प्रोटेक्ट करप, तेजें संवर्धन कशें करप, फुडच्या पिडयेक हो जो ग्लोब आमचो आसा, जे प्लॅनेट आसा आमचें हे अर्थ, हे प्लॅनेट आमी फुडच्या पिडयेक लागून बरे तरेन सांबाळून दवरुया. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी.